दक्षिण भारतांतले कांय राज्य आनी राजकीय पक्ष हिंदी भाशेक प्राधान्य दिनात। हिंदी भास उलोवप आनी समजून घेवपाचे यत्न लेगीत करिनात अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केलां। हिंदी राष्ट्रीय भास आशिल्ल्यान सगळ्यांनी ह्या भाशेक प्राधान्य दिवपाची गरज आसा। हिंदी सयत हेर प्रादेशीक भाशेचो प्रचार जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। भुतानीचो वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्प आंगलट येता ते पळोवन भाजप आनी काँग्रेसीन एकामेकाचेर खापर फोडपाचें काम सुरू केलां। सांकवाळांतल्या भुतानीच्या वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्पाचें प्रकरण आंगलट येता ते पळोवन भाजप आनी काँग्रेसीन आतां एकामेकाचेर खापर फोडपाचें काम सुरू केलां। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणटा आपलो आनी भुतानीचो कसलोच संबंद ना। तातूंत भुतानीचो मुख्यमंत्र्या वांगडा फोटो परतून व्हायरल जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्याची गोची। भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा सनद आनी पर्यावरणीय मान्यता काँग्रेसीच्या काळांतली। दुसरे वटेन भुतानीन 14 जुलय 2023 ही जमीन विकती घेतली। अशें आसतना 2007 वर्सा तांकां कोणे परवानगी दिली असो काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकाराचो प्रश्न। भुतानीचे बूथ हे भाजपाचेच। 8 नोव्हेंबर 2023 तांकां सनद दिली। 2 फेब्रुवारी 2024 डेव्हलपमेंट परवानो दिलो। 2023 आनी 24 कोणाचें सरकार काय म्हूण कवठणकर विचारता। फोंड्या वाठारांत एके नेण्टे चलयेचें अपहरण केल्ल्या प्रकरणांत सिताराम लक्ष्मीकांत गांवकर वय 40 रावपी मापा पंचवाडी हांचे आड चलयेच्या बापायन कागाळ केली। ते प्रमाण गुन्यांव नोंद जाला। फोंड्या पुलीस फुडलो तपास करतात। जिल्लो पंचायत बरें काम करता तरी लेगीत जिल्लो पंचायत वांगड्यांक कोणूच वालोर दिना। जिल्लो पंचायतीक अनुदान मेळटा मात कसलेच अधिकार ना। घडये जिल्लो पंचायत वांगडी बरें काम करून आमदार बीन जायत म्हूण आमदारांक भंय पडला आसूं येता अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो आदलो उपाध्यक्ष खुशाली वेळीपान राजिनामो दिवचे आदीं उलोवन दाखयलें। कुडचडे मतदारसंघात भटक्या सुण्यांचो प्रश्न वाडत आसा। भटक्या सुण्यांक लागून लोकांमदीं भिरांत पातळिल्ल्यान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करपाची मागणी तळाव्या लोकांनी केल्ली। ह्या प्रश्नाचो सुटावो करपा खातीर गोंय पशु वेलफेअर ट्रस्टा कडेन टाय अप केल्ले, पूण ताचे कडेन सुवात नाशिल्ल्यान हो प्रश्न परतून उप्रासला अशें नगराध्यक्ष प्रसन्ना बेंडे हांणी सांगलें। उपरांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या लागसार भटक्या सुण्यांक लागून सुवात निश्चित केला अशें बेंडे हांणी सांगलें।
खंयच्याच मंत्र्यान एकमेकाच्या खात्याविशीं स्टेटमेंट करचें न्ही, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे म्हणटा. मंत्री मॉविन गुदिन्होन केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर तानावडे उलयतालो. रस्ते अपघातांत 3 दिसांत 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याचे फाटभुंयेर मंत्री मॉविन गुदिन्होन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याचेर फोग काडिल्लो. हे फाटभुंयेर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेक विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना ताणें सांगलें की खंयच्याच मंत्र्यान दुसऱ्या मंत्र्याच्या खात्या विशीं उलोवचें न्ही. हे विशीं आपूण मंत्री मॉविन गुदिन्हो वांगडा उलयता अशें तानावडेचें म्हणणें. वस्तोड्या पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून 2 जाणांनी एका बायलेचे भांगर लुटले. आपूण पुलीस इतले भांगर घालून वचूं नाका, हे भांगर काडून आपल्या कडेन दियात. आपूण ते सुरक्षीत काडून दवरता अशें सांगून ह्या 2 जाणांनी एका बायलेचे मंगळसूत्र, पाटली आनी तोडे फारायले. ह्या संदर्भांत म्हापशा पुलिसांनी अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. फुटबॉल जेटी लागसार ताब्यात घेतिल्ल्या जागेन फिश मिलाचो प्रस्तावूच ना. तसो प्रस्ताव आसल्याचें सिद्ध जाल्यार फाल्यां राजिनामो दिता म्हूण पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा सांगता. फुटबॉल जेटीचे पळोवणे वेळार मंत्री आलेक्स उलयतालो. पेडण्या कासरवाडी रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच ह्या फोंडकुलांक लागून अपघातांच्या प्रमाणांत वाड जायत आसा. कासरवाडी वाठारांत दुचाकी वाटयतना ट्रकाचो अपघात जालो. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. अनमोड काटाचो मुखेल रस्तो जड वाहतुकी खातीर बुधवारच्यान सुरू केला. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन अनमोड रामनगर हायवे जड वाहतुकी खातीर बंद आशिल्लो. देखून अखिल गोय लॉरी असोसिएशनाचो अध्यक्ष श्रीकांत च्यारी हांणी कर्नाटक राज्यांतल्या जिल्लोधिकाऱ्याक रस्तो सुरू करचो म्हूण निवेदन पत्र सादर केल्लें.
यान सगळ्या मंत्र्यांनी लोकां वांगडा संवाद साधप गरजेचें आसतलें. सगळ्या मंत्र्यांक जनते वांगडा संवाद साधपाचो आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणी बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली. दर बुधवारा मंत्रालयान सकाळी 10 ते 12 वरां मेरेन सगळ्या मंत्र्यांनी लोकां वांगडा संवाद साधचो. तशेंच सप्तकांतल्या एक दीस पणजेच्या भाजप कार्यालयांत हाजीर रावन कार्यकर्त्यां वांगडा संवाद साधप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. राज्यांत ट्रॅफिक पुलिसांकडल्यान पर्यटकांचो छळ सुरूच. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत आश्वासन दिवन लेगीत कांयच फायदो ना. हेल्मेट, गाडयेची सगळी डॉक्युमेंट आसून लेगीत पुलीस पर्यटकांक बेश्टे झाडयतात. पर्यटन मंत्री राज्यांत पर्यटक येवचे म्हूण यत्न करतात, मात ह्या चळणुकेक लागून पर्यटकांचो आंकडो देंवता असो आरोप कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला. तशेंच गोंयांत वाडपी अपघातांक लागून आमदार मायकल लोबो आनी आमदार डिलायला लोबोन हुस्को उक्तायला. कोणा कडेन वाहन चलोवपाचो परवानो आसा तांकांच गाडयो चलोवपाक दिवच्यो. लायसन्स नासतना कांय तरणाटे गाडयो चलयतात. हाका लागून अपघातांनी वाड जावन जीएमसींतल्यो खाटी भरल्यात अशें म्हणीत आमदार मायकल लोबोचो सरकाराक गळचो आहे. गोंय सरकाराच्या परवानगी बगर महाराष्ट्र सरकार तयारी धरणाचें उदक कर्नाटक राज्यांक दिवचें ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणी बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली. तयारी धरण गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारान मेळून बांदलां. ताचे 80% उदकाची पुरवण गोंयाक जाल्यार 20% महाराष्ट्राक जाता. तयारी धरणाचें उदक कर्नाटकाक दिवपा संबंधी गोंय सरकाराक विश्वासान घेतले बगर महाराष्ट्र सरकार कसलोच निर्णय घेवचे नात अशी मुख्यमंत्र्यान खात्री उक्तायला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक सगळ्यांत चड इंडिया आघाडीचो भंय आसा. राज्यात 40 मतदारसंघांत काँग्रेस पक्ष संघटना वाडयतले हे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराचे विधान मुख्यमंत्र्याच्या स्क्रिप्टीचो भाग आशिल्ल्याचे आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. अशें आसले तरी विरोधी पक्ष नेतो तशेंच राहुल गांधीकूय आघाडी जाय. देखून पाटकारान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो कांयच परिणाम जावचो ना अशें अमिताचें म्हणणें.
MES जुवारी नगरच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान अपघातांचे प्रमाण वाडतूच आसा। ताका लागून युथ काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी फातोर्डीच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयात निवेदन पत्र भेटयल्या। उपरांत शेनवारा वचून पळोवणी करतले आनी आयतार सावन रस्तो दुरुस्त करपाच्या कामाक सुरवात करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिला, अशें युथ काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सांगलां। काँग्रेस पक्षाच्या आणि थळाव्यांच्या विरोधा उपरांत कुडचडे वाठारांत रस्ते दुरुस्त तशेंच खड्डे पुरोवपाचें काम भौशीक बांदकाम खात्यान हातीन घेतलें। मजगतीं रस्त्याचें काम दुरुस्त करपाक आपणाक कोणें सांगची गरज ना। आपूण लोकांक जाय तशीं कामां करीत आयला आनी फुडेंय करीत रावतलो अशें म्हणीत कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हाणें काँग्रेसीचेर उतरांचे फार पेटयले। अंजुण वागातूर वाठारांत कोमुंदाद जाग्यार आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या। उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत अंजुण कोमुंदादीन पुलीस संरक्षणा खाला ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक घेतल्या। फाटलो एक म्हयनो जालो मोरायले कुडचड्यार कोयराची गंभीर समस्या उप्राशिल्ली। कितले फावट सांगून लेगीत लोक कोयर हाडून उडयताले। ह्या कोयराक लागून तळाव्यान परस त्रास सोंसचो पडलो। थंयच्यान यो वच करतना नाकार हात धरून वचचें पडटालें। हे फाटभुंयेर बुधवारा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वचून पळोवणी केली आनी हे विशीं भलायकी अधिकाऱ्याक कळीत केलें। ते प्रमाण बेरेस्तारा सगळो कोयर थंयच्यान काडून जागो नितळ केलो। दिवचलचो बोड्डे ते वाळशी मेरेनचो रस्तो अपघातांक आमंत्रण दीत आसा। ह्या रस्त्यार दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा। हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा। फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर सुमार 12 जाणांक जीव वगडावचो पडला। सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करची जेणे करून ह्या रस्त्यार घडपी अपघात कमी जातले। तशेंच रश गाडी चलोवप्यांचेर नियंत्रण हाडपाक येरादारी पुलीस नेमान दवरचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात।
दक्षिणेंतलो नामनेचो कोरियोग्राफर जानी मास्टर हाका बलात्कार प्रकरणात गोंयांतल्यान अटक केली। सायबराबाद पुलिसांनी गोंयांत ही कारवाय केली। जानी मास्टर हाका हैदराबाद व्हेल्या उपरांत थंय न्यायालयान ताका हजर करतले। मजगतीं जानी आड पॉस्को कायद्या खाला गुन्यांव नोंद जाला। गोंयचो अंत्रुज माल म्हूण फामाद आशिल्ल्या फोंड्या तालुक्यात प्रत्येक क्षेत्रांत जायत्या कलाकारांनी नामना जोडल्या। असोच एक फोंडेचो ज्येष्ठ नाट्य आनी फिल्म कलाकार म्हळ्यार महादेव उर्फ आपा कानोलकर। आपाचे एकूण कला क्षेत्रांतल्या कार्याचे हो आढावो। फोंडे माल ही कलाकारांची खाण। ह्या मालात जायत्या जाणांनी कलेच्या मळार नामना जोडल्या। असोच अंत्रुजांतलो उमेदी आनी उत्सवी कलाकार म्हळ्यार महादेव उर्फ आपा कानोलकर। आपा गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कारांचोय धनी जावन आसा। ते भायर जायते बारीक मोठे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात। मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोन जातीन कोणाचो तरी आदार हो लागताच। मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोन जाती परस चड विश्वासू आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना। घरांत पोशिल्ल्या सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात, तांकां सदांच जेवण खाण दितात, मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना। मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेच्या फिडॉल परेराच्या रुपान मेळ्ळा। हे फिडॉल परेरा फाटली 20 वर्सां जाली ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्यांक तशेंच माजरांची कुयदाद घेता। ताणें ताच्या घरांत सुमार 54 सुणे आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिता। घरांत पोशिल्ल्या 54 सुणी आनी 38 माजर मदीं 2 कुड्डे सुणे आनी 4 कुड्डी माजरां आसात जांची खर कुयदाद घेवची पडटा। सरकारान लेगीत रस्त्यावेल्या अशा सुण्यां खातीर पावलां उबारूंक जाय। तशेंच 24 तास एक शेल्टर किंवा हॉस्पिटलाची सोय उपलब्ध करून दिवची असो उलो फिडॉलान सरकाराक मारला। सावय वेरेच्या कावंगाळ वाठारांत रावपी विष्णुदास नायक गेली कितलीशींच वर्सां माडाच्या हिरापासून पारंपारीक सारणी तयार करता। नोकरी करता तरी लेगीत ताणें माडांच्या हिरापासून सारणी करपाचो हो पारंपारीक वेवसाय सुरूच दवरला। फोंड्या सावय वेरेच्या कावंगाळ वाड्यावेलो विष्णुदास नायक फाटली 10 ते 12 वर्सां जाली माडाच्या हिरापासून पारंपारीक पद्दतीन सारणी तयार करता। कसलेंच मार्गदर्शन घेनासतना ताणें स्वता सारणी तयार करपाचो यत्न केलो आनी तातूंत ताका यश मेळ्ळें। देखून ह्या कामांत तो आतां एक्सपर्ट जाला। फोंड्या तालुक्यांतल्या मापा पंचवाडी वाठारांतल्या एका सांत चलयेचें अपहरण जालें। ह्या प्रकरणात संबंदीत चलयेच्या बापायन फोंड्या पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली। उपरांत पुलिसांनी सीताराम गांवकर हाका अटक केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। फोंड्या तालुक्यांतल्या मोपा पंचवाडी वाठारांतल्या एका सांत चलयेचें अपहरण जालें। ह्या प्रकरणात संबंदीत चलयेच्या बापायन फोंड्या पुलिशेन कागाळ नोंद केली। उपरांत पुलिसांनी अटक केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा।